रेस्टॉरंटां दिले म्हणून परमिशन आणि आमी डान्स बार आणि बाराय दिता म्हणून तो MLA जायत पूण ताका हांव सांगूंक सोदतां एकूच की आमी लायसन्स दिता फकत रेस्टॉरंट आणि ते बी एकाच रेस्टॉरंटाक आमी लायसन्स दिला ते म्हणल्यार अग्नी आणि तेज्या वयर आमी लायसन्स दिवंक ना. सो हांव मागता MLA की तूं मिसअंडरस्टँडींग जायना काय आनी मिसअंडरस्टँडींग करपाक लोकांक सांगोना काय. आतां एक खबर म्हणल्यार डान्स बाज हे आमी परमिशनां कोणाकूच दिना आनी आमचे पंचायत राज एक्टान तेन्ना डान्स बार म्हणटा ते. दुसरें म्हणटा तो बार आमी परमिशन दिलें, बाराय आमी परमिशनां कोणाक दिवंक ना. आतां फॉर इन्स्टन्स एक आतां मायकल लोबोचे बागा डेक आसा ताका आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून लायसन्स रिन्यू करूंक ना. तो 24/7 म्हणून रेस्टॉरंट चलयता और बार. हे 24/7 कोणें ताका परमिशन दिलें. आयज 70 कोण आसा BJP गव्हर्मेंट आनी BJPचो MLA मायकल लोबो. जे दिसा 2-2.5 वर्सां जालीं तो आमी ह्या डान्स बारांक लागून झगडटा आनी मायकल आसतना आनी जर तर ताका आयजून पासून डान्स बार स्टॉप करूंक जायना जाल्यार हांव ताका म्हणूंक सोदतां तो केपेबल MLA न्हू म्हणून. कित्याक गव्हर्मेंट तेजो MLA तूं ते पार्टयेचो आजून पासून तुज्यान जावंक जायना. जे दिसा कलांगूट विलेज पंचायत आणि आमचो फ्रेंड आनी इश्ट बाब जोझफ सिक्वेरान जे रिप्लाय दिला आमचे प्रेस कॉन्फरन्सीक म्हाका दिसता रिप्लाय दिवपाची गरजूच नासली कित्याक वी हॅव नॉट put any allegation on the village panchayat of Kalangut. I said there are people misusing this license of restaurant and bar into a dance bar. So we have to work together. आमकां वांगडा रावन काम करपाची गरज आहा. दॅट इज पंचायत, MLA, गव्हर्मेंट कोणूय आसूं वांगडा रावन काम करूंक जाय. असले वायट गजाली बंद करपाक हांव म्हणना जोझफ सिक्वेरान हो पंचायतीन म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. इलेक्शनाक और whatever is the thing, let him go on his own way. But in these bad things जे जाता कलांगुटान, जे कलांगुटाचें नांव बदनाम जाता, जे वर्ल्ड फेमस ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन एक टायमार आसले, क्वीन ऑफ द बीचीस म्हणटाले कलांगूट, ते आमचें नांव पिड्यार जाल्लें आहा. ते पोत्तून आमी रिगेन करपाक जाय. जे वायट गजाली ज्यो घडोवन येता ते आमी बंद करपाक जाय. आय एम नॉट अगेन्स्ट द पंचायत नायदर जोझफ सिक्वेरा. लेट अस वर्क टुगेदर. सो तो आनी हांव वांगडा रावन आमी आनी पंचायत वांगडा रावन काम करीत जाल्यार हें सगळें बंद जातलें.